एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसा आनी तेणी तुमचेर आरोप केल्ले आसा की कितें तरी आरोप केल्ले आसा त्या बद्दल कितें म्हापशांबद्दल जाय जाल्यार लोकांनी सांगचें नाल्यार पार्टीन सरी करून थारोवचें कशें कितें. संदीप फलारीन आपलो ओपिनियन स्टेट केलो असो तो म्हणटा, बट ही सिम्स टू बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन. खंयच्या बेसिसाचेर तेणे हें केलां सर्वे खंयची काय म्हाकाय खबर ना, पूण आमची सर्वे चालू आसता आनी आमकांय फिडबॅक येता. पण तुमी आमी तुमच्या खंय फुडें आसता खंय फाटीं आसता. हांव कॉन्फिडंट आसा की जें हांवें काम केलां 2 वर्सांनी, हांव म्हणना की आय एम परफेक्ट, आय एम द बेस्ट परफॉर्मिंग MLA इन द स्टेट ऑफ गोवा, बट आय एम डुईंग वॉट एवर आय कॅन इन द टर्म दॅट आय. माय प्रॉमिस इज टू बी देअर फॉर द पीपल ऑफ म्हापसा. माय प्रॉमिस इज म्हापशेचो विकास करपा खातीरच आमी फुडें सरता. आमचें काम जें आसा दॅट वील स्पीक फॉर इट सेल्फ. ऑल द अचिवमेंट जी आमी करतले ते मागीर लोकांक थारोवनी की हांवें निवडून हाडपाचें ना निवडून हाडपाक. दॅट इज फॉर द पीपल ऑफ म्हापसा टू डिसायड. But why this unrest is being created in BJP leaders in Mathura? Why? Maybe the seniors feel that the ticket should be given elsewhere. Maybe. Or they seem to feel that I have a long career in politics. Maybe. तेंचेर कारवाई करची असेल पक्ष श्रेष्ठी कडेन तुमी कितें मागणी करतले? हांव काय मागणें करचो ना, कारण ते मागणें करूनय काय अशें म्हाका नाका की हांव कंप्लेनी करता. तांकां दिसता ते इट्स एन ओपन स्टेटमेंट, देर इज नो सिक्रेट इन दॅट. तेंच्यांनी एक्शन घेवचें ना, हांवें एक्शन घेयना जाल्यार ते दॅट इज फॉर द पीपल टू डिसायड दॅन वॉट इज गोईंग. लास्ट टाइम मायकल लागोचे तुम्ही एक्शन घेवची ना, हांव आनी एक्शन मागिना पक्षा कडेन, कारण आमी म्हणटात एक्शन. हांव आमी थारायलां की काय सांगप ना म्हणून पक्षाचें लक्ष सगळ्याक आसा. पक्षांनी एक्शन जायना म्हणून. Yes, I am fully devoted to this campaign, fully devoted to the city of Mapusa. जशें आमी कामां घेतलेलीं आसा 2 वर्सां भितर आमचे पळय हांव आयज मुद्दम म्हणटा प्रेसान. थोड्या लोकांक फरक दिसता म्हटल्यार बाबूश आसलो थंय 20 वर्सां आसलो तो. आयज म्हाका कंपॅरिजन करता बाबूश एट 2019. Nobody compares me to Babush of 1999. I am Joshua at the start of my career. जे कंपॅरिजन बाबूश आपले करियर सोंपता तसो और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर ही वॉज दॅट पर्सन ऑन दॅट लेवल. इट विल टेक मी टायम. इट टूक हिम 20 years. इट टूक हिम 15 years टू गेट हिज फूल मेजॉरिटी काउन्सिल. सो ते कोण लक्ष घालिना. आमी यंग आसा, आमकां एक विजन आसा, आमकां म्हापशा खातीर काम करपा खातीरूच फुडें सरता. सकयल घालून आमी वयर सरना. आमी आमच्या मेरिटाचेर वयर सरला. लोकांनी सपोर्ट केलो म्हूण आयज आमी आमदार आसा. आमी केन्ना चिंतोंक ना आमदार जातले म्हूण 30 वर्सां, पूण आयज आमी आसा. आमचे बरे मागपी खूब जाण आसा. आमचे सरकारान मिनिस्टर्स आसा, MLAs आसा. आमकां सपोर्ट भरपूर लोकांनी दिलेले आसा. आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तो सदांच आमकां एनकरेज करता, आमकां वयर काडटा. सो हे सगळे जाण आसा जाल्यार म्हाका कसलोच भंय ना. आनी म्हाज्या मनान आसा की म्हापशेकारांक एक बरी मॉडर्न सिटी विथ ऑल द एम्युनिटीज दिवचे म्हणून. आनी जसो वेळ वयता तशें आमी ती सगळी कामां जी आसा ती पूर्ण करून दितली. ह्या दिसांनी तुमी जी कामाचो धडाको लायला हे ते खंय तरी गैर गेला अशें दिसता तुमकां? जावंक शकता न्हू. ही कामां जी आसा ती आमी फक्त इलेक्शनाक सांगूं ना. आमी जी कामां स्टार्ट चालू केला हांव मुद्दमून सांगता की फुडले जे 6 म्हयने भितर 7 म्हयने भितर खूब पावपाक येता. मागीर लोकांक दिसतलें की म्हाजी कॅपेसिटी कितें आसा. सी आय एम नॉट हियर टू स्पीक अबाउट पूट समबडी डावन. वॉट आय विल डू विल बी माय. Final question from does party has given you any assurance for the ticket? They have not spoken like that, but काम कर म्हणून सांगला, प्रचार कर, हे कर, ते कर. हांवें जी जशें आमी चार्ट काडला खंयचे वार्डांनी आमी भोंवतले. ऑलमोस्ट 4 times a week we are in a certain ward and we can try to complete the entire ward. So बरं आसा आमी प्रचार करता. तेंचे एडवायस घेवनूच आमी फुडें सरता. आमचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी बाब सदानंद तनावडे 3 दिसां भितर आमी इन टच आसा. सो तुमी हे जे आसा तेंकांय विचारचें हें कशें कितें चल्लां. देर सिम्स टू बी this happening in the constituency of Saligaon. Maybe it will start in पक्षान खंय तरी लक्ष घालचें. कारण आमकां इलेक्शन आसा तें फक्त म्हापशाचें ना. 40 मतदारसंघात गोंयभर आमकां हें आसा. सर एक दीस तुमकां BJPन तिकीट दिवंक ना जाल्यार तुमचे फुडचे कशें कितें? हांव कॉन्फिडंट आसा की ती तिकीट पर्संटाक दिवचें अशें म्हाज्या मनानूच ना. आमी जनरल सेक्रेटरी जावन आसा नॅशनल मायनॉरिटी मोर्चाचे.
जनरल सेक्रेटरी तेंच्यांनी पक्षान दिला. पक्षान भितर बेश्टे दिवंक ना देव. आमच्याकडे कॅपॅसिटी कितें आसा, एबिलिटी आसा म्हणून दिला. जर आय एम फिट टू बी द नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ मायनॉरिटी मोर्चा, आय एम शुअर आय एम फिट टू बी द पूण कॅन्डिडेट. हे जे आरोप तुमचेर जाता हे खंय तरी तांकां तिकेट जाय म्हणून जाता अशें म्हाका दिसता न्हू. कारण पळय ते एक्स चेअरपर्सन आसा, सिनियर आमचे मेंबर्स जे आसा ते दिसता आमकां एक खंय तरी चान्स पडचो. सी एवरीबडी इज फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन. पूण हांवें तेणी कोणा कडल्यान घेवन आमी रावना न्हू. आमचे बापूय आसलो, तेंच्यांनी 20 वर्सां काम केलें, पक्षा खातीर काम केलें, म्हापशेकारा खातीर काम केलें, म्हणून ती विकास जाली. हे सगळे जाण आमच्याच वांगडा आसले, तेंच्यांनी दे हॅव ऑल्सो रिटन द वे ऑफ गुड वर्क डन बाय माय लेबर. अशें ना की हे विरोध आसले आनी आतां आयले, सगळे जाण वांगडा जाल्ले आमकां. तांकां खंय तरी दिसता की तांकां चान्स थँक्यू